संजीवनी कारखानो आम्ही परमनंटली बंद करता. म्हाका खबर रातची मागीर दुसरी बातमी आयली कोण तातूंत मुख्यमंत्री जागो जालो जाल्यार. कारण मुख्यमंत्री हांवें त्याच वेळार स्टेटमेंट काडलो की संजीवनी सहकारी साखर कारखाना जर बंद पडला आसत तर मुख्यमंत्र्याचें कांय खरें ना. मुख्यमंत्री फुडें उरतलो की ना हें शेतकऱ्याचेर मतदारांचेर अवलंबून आसतलें. कारण आज बसून खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान शेतकऱ्याक त्रास दिलो ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुद्दां सांगता काल खुद्द भारतीय जनता पक्षाची शिष्टमंडळ बसला आणि 6.5 ते 6,000 कितलेशे कोटी लोकांक शेतकऱ्यांच्या अकाउंटाक येता म्हणटा. आणि जर तुमी हे अशें एकवटेन करता जाल्यार गोंयांत हें कित्याक एक साखर कारखानो ज्याचें नुकसान 5 कोटी रुपया जाता म्हणून बंद पडयता. पूण तुमी अशेंच 6,500 रुपया तुमी शेतकऱ्याच्या हातूंत घालता. पूण शेतकरी कश्ट करून जर कितें लॉस जाता तें तुमी भोगपाक तयार ना. म्हणजे तुमकां सदांच भीक मागिल्लीच जाय शेतकऱ्यान. जशें आतां तुमी कितें सांगता 6,500 रुपया आमी शेतकऱ्याच्या अकाउंटाक घालता. घाला काय आमचो वायट दिसना बरें दिसता. पूण दुसरे वटेन 4.5 कोटी लॉस जाता म्हणून तुमी शेतकऱ्याचो साखर कारखानो बंद करता. ते जर हिशोब काडत एका शेतकऱ्याचे 2,000 सुद्दां म्हयन्या पडना. एका कुटुंबात एक शेतकरी जो आसता ताचें कुटुंब आसता 10-12 मनशां ते त्या शेतकऱ्याचेर टिकता पुसता तो त्या कुटुंबाक शिकयता तांकां योग्य मार्गदर्शन करता. हे सगळें आनी एक शेतकऱ्याचो मुलगो आज कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आसा आपुणूच उलयतलो. एक शेतकऱ्याचो मुलगो अग्रिकल्चर मिनिस्टर आसा आणि जो मुख्यमंत्री आसा तो म्हणटा म्हणून बारीक लोकांचो हातभार लावपी मनीस आसतना ह्यो गोश्टी कशें हो सहकार मंत्री सांगतालो की साखर कारखाना बंद पडचो ना म्हणून. ह्या विशयी ह्या सरकाराचे जे मंत्री आसा तांचे शब्द सध्या चुलीत घालून दवरपाची अशी परिस्थिती. ह्या सरकारांतले मनीस जे कितें उलयता ताचे कडेन जायना. आनी काल रातीच पळया म्हाका सांगा जो इन्चार्ज आसा तो कोणाच्या हेचेर ते चिंतन करता. कोणी तरी मुख्यमंत्र्यान किंवा सरकार मंत्र्यान सांगलो म्हणून करता. ह्याचोच अर्थ रातच्या राती तांणी परत एक डिसिजन बदललो.